नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. फ्रांसांतल्या एव्हियानांत जावपी G7 शिखर बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भागीदार फुडाऱ्यांची भेट घेतली. G7 शिखर बसका 2026त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जाल्यात. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या बसकेंत घेतिल्ल्या उंचेल्या पावंड्यावेल्या राजनितीक बसके खातीर भारताची संवसारीक भूमिका अदीक मजबूत जाल्या. कॅनडाच्या प्रधानमंत्र्या सयत उर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजां आनी भारत कॅनडा मुक्त व्यापार कराराचेर चर्चा जाली. अर्थीक सहकार्य, गुंतवणूक आनी रणनितीक भागीदारीक नवी दिका दिवपा खातीर ब्रिटीश प्रधानमंत्र्याकडेन कबलात जाल्या. संयुक्त अरब अमिरातीच्या राष्ट्राध्यक्षा सयत जाल्ल्या द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक, उर्जा, डिजिटल सहकार्य आनी सर्वसमावेशक भागीदारी अदीक मजबूत करपाचेर सविस्तर चर्चा जाली. गोंय मंत्रिमंडळान महामार्ग कायदो पुनर्रचणुकेक मान्यताय दिल्या. महामार्ग नियंत्रण विधेयक फाटीं घेवन ह्या कायद्याची फेररचणूक जातली. केंद्र सरकारान कांय दुरुस्ती सुचयल्यात. ताका लागून 2023तल्या ह्या कायद्यांत बदल घडोवन तो परत विधानसभेंत सादर जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. We have withdrawn the Goa Highway Law, the revival of the Operation Amendment and the Validation Bill 2023, pending before the Ministry of the Home Affairs of the New Delhi. They have suggested suggestion for this bill to incorporate that suggestions, and then we'll put forward that bill once again. त्या खातीर आमी ते bill सध्या withdraw केल्ले आहा. The Goa Highway Law, revival of the Operation and Amendment and Validation Bill 2023. हालींच चर्चेत आशिल्ल्या स्मार्ट मिटर येवजणेक मंत्रिमंडळ बसकेंत स्थगिती दिवपाचें थारायलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. वीज बिलांत येवपी त्रुटी बेगीनच दुरुस्त करतले अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. फाल्यां जावपी गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेर गोंयच्या 22 सुटकेझुजारांच्या भुरग्यांक रोजगाराची नेमणूक पत्रां भेटयतले अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. Providing for the employment in the government job for the children of the freedom fighters ही स्कीम म्हज्याच कार्यकाळात हांवें परत एकदा रिवायज केली आनी परत सगळ्या फ्रीडम फायटरांच्या भुरगे जेंच्यांनी एप्लाय केल्या फाल्यां 18 जून ताच्या निमित्तान जवळपास हांव 22 भुरग्यांक कितें तरी आमी नोकऱ्यो दिता. म्हणजे फ्रीडम फायटराच्या खंयच्याच भुरग्यांक आमी आज पर्यंत नोकरी दिनासतना दवरूंक ना. म्हज्या टेन्युअरांत ह्या 100% भुरग्यांक दिले म्हणपाक काय हरकत ना. तेंच्यांनी आंदोलन म्हज्याच विरोधात केल्लें, बट हांवूच आसतलो की ताका 100% भुरग्यांक म्हणजे सोदून काडून सुद्दां जेंच्यांनी एप्लाय केला तितक्या जाणांक नोकरी दिवपाचें आमी कंप्लीट करतले. हार्डली 8-10 जण उरतले, तांकांय बी जाता तितके बेगीन नोकरी दिवन आमी ही स्कीम सोंपयतले. गोंय सरकारान घेतिल्ल्या सकारात्मक भुमिकेक लागून गोंयांत शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सेक बरीच चालना मेळ्ळ्या अशें गोंय आयुर्वेद कावन्सिलाच्यो अध्यक्ष डॉ. स्नेहा भागवत हांणी मत मांडलें. हाका लागून हेर राज्यां प्रमाण संमिश्र चिकित्सा पद्दतीचो संभ्रम निर्माण जायना अशेंय तांणी सांगलें. येता त्या जागतीक योग दिसाच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या योगथॉन 5.0 ह्या रॅलीच्या उक्तावण वेळार ते उलयताले. ह्या योग रॅलीचें आयोजन आयुष मंत्रालय, गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय आनी संशोधन केंद्र शिरोडा हांच्या जोडपालवान आयोजीत जाल्लें. I think we should definitely congratulate and give a big round of applause to Gomantak Ayurved Mahavidyalaya, because this institute has been really pioneering in all the aspects, starting from Ayurved in Goa, rallies like this, as well as taking a lot of initiatives which will reach to the grassroots level, which will take all the communities, make all the communities a part of this. And also thank Government of Goa, especially Department of Ayush, which has been a long waiting thing, and only few states in the country have Department of Ayush. So I think we should also congratulate Government of Goa for starting this and making this possible, and that we are the witness for this.
म्हापसा रेजिडेन्सीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. 60 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या ह्या प्रकल्पांतल्यान आधुनीक सुविधा उपलब्ध जातल्यो असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. ह्या सुवाळ्यांत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, उपसभापती जोशुआ डिसोजा, GTDCचे अध्यक्ष केदार नाईक, गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष आनी शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो आनी हेर लोकप्रतिनिधी आनी अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो. आज टुरिजम हे बदलत आसा. बदलत आसतना वीच इज द हिंटरलँड टुरिजम, वीच इज द वेलनेस टुरिजम, स्पोर्ट्स टुरिजम, अशा पद्दतीचे वेगवेगळे टुरिजम आज गोंयानूय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात वेलनेस, स्पोर्ट्स, हिंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपा खातीर सातत्यात आमी इनिशिएटिव्ज वेगवेगळे आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट घेता आनी त्याच खातीर म्हणजे प्रायवेट लोकांनी ह्या सॅक्टरांत इन्वेस्ट करप गरजेचें आसा. मागीर ते वेलनेस आसतलें, स्पिरिच्युअल आसतलें आनी हातूंतल्यानूच आमी म्हणटा की नवीन एंटरप्रिनर्स हे तयार जावपाक शकता. त्या खातीर हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की आमी एक स्टेप फुडें येवचें आनी अशा पद्दतीच्या टुरिजम सॅक्टरांतल्या बिझनसांत आमी फुडें येवचें. आमकां जाय तो स्किलिंग मॅनपावर्स, आमकां जाय तो बाकीचो सपोर्ट हो सरकार हो आपल्या परीत आमी तयार करीत आसा. ह्या वेळार उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोंयचें पर्यटन फकत दर्यादेग वाठारांतच न्हय तर म्हापसा सारकिल्ल्या गोंयच्या मुखेल शार लेगीत गोंयच्या पर्यटनाक वाव दिता अशें सांगलें. पर्यटन पळयता आसतना फक्त दर्यादेगेक न्हय जाल्यार गांवांनी वता आसतना म्हापसा सारकेलें शहर आमी फ्रायडे मार्केट म्हणटा ते कन्सेप्ट म्हापशांत सुरू जालें आनी म्हापशांत आसा. शुक्रारा वचून आमी जाणटे जावं भुरगे जावं नेणटे जावं फ्रायडे मार्केट येतात आनी मागीर तो वास्तू वयली जरी आसली कमर्शियल टावन म्हणलो जाल्यार इट इज अ लॉट ऑफ पीपल हू हॅव बीन हॉस्पिटेबल इन दी हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री. आयच्या दिसाक नवे कन्सेशनरांक अभिनंदन करता, शुभेच्छा दिता. मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आमी पर्यटन फुडें व्हरता आसतना पूर्णत्वेन ताचो तेंको मेळटा. तशें पूर्ण गोंयांत गोवा बियॉन्ड बिचीस, रिजनरेटिव्ह बिचीस म्हणटा आसतना पर्यटन क्षेत्रांतल्यान सगळ्यांक मॅक्झिमम फायदो जावचो हें ध्येय घेवन आमी फुडें सरिल्ले आसा. उपसभापती आनी म्हापशाचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी म्हापशा शाराची उदरगत हें आपलें मुखेल ध्येय आसा अशें सांगलें. आमकां खबर आसा की एअरपोर्टा वयल्यान जर हांगा भितर सरले पयले शहर गावता तें म्हापसा, पूण म्हापशा भितर एक स्टँडर्ड हॉटेल खंय तरी नासलें. म्हाका याद येता त्या वेळा वयलो चॅरपर्सन रोहन खवलेकर तेंच्यांनी म्हाका याद केलें की म्हापसान एक हॉटेल बरें स्टँडर्डाचें हॉटेल ना म्हणून. तें म्हाका तेन्नाच्यान खंय तरी मनान आसलें की तें खंय तरी आमी करुया म्हणून. आनी ह्या GTDCच्या माध्यमांतसून हो प्रोजेक्ट हें स्वप्न आमी म्हणूंक शकता हें पूर्ण जाल्लें आसा. मराठी संगीत रंगभूमीचेर आपल्या अद्भुत गायकीन आनी अभिनयान वट्ट 5 दशकां परस अदीक काळ अधिराज्य गाजोवपी ज्येश्ठ गायक आनी नट पद्मश्री पंडीत प्रसाद सावकर 98 वर्सां पिरायेचेर संवसाराक अंतरले. करंजाळे पणजेच्या आपल्या घरांत तांणी निमाणो श्वास घेतलो. तांच्या मरणा उपरांत मराठी नाट्यसृश्टी आनी संगीत क्षेत्रांत शोककळा पसरल्या. तांचे कुडीचेर फाल्यां ब्रेस्तारा सकाळीं 10:30 वरांचेर निमणे संस्कार जातले. 14 डिसेंबर 1928 बडोदा गुजरात हांगा पंडीत सावकर हांचो जल्म जाल्लो. तांचें पुराय नांव सांब प्रसाद रघुवीर सावकर अशें आशिल्लें. आपल्या बापायच्या रंगबोधेच्यो नाट्य समाज ह्या संस्थेंतल्यान तांणी ल्हान वयातच जिंजीहून सुटका ह्या नाटकांतल्यान बाल शिवाजीची भुमिका साकारून रंगमाचे वेल्या आपल्या वाटचालीक सुरवात केली. संशय कल्लोळ ह्या नाटकांत एकाच वेळार कृतिका, साधू, जलशांतलो गायक आनी वैशाख शेख ह्या 4 भुमिका करून तांणी एक वेगळो इतिहास रचलो. अवघा रंग एकची झाला हे 2008तले तांणी भुमिका केल्लें तांचें निमाणें नाटक थारलां. कला क्षेत्रांतल्या तांच्या योगदाना खातीर केंद्र सरकारान 2006 सालांत तांकां पद्मश्री ह्या नागरी पुरस्कारान भोवमान केल्लो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात.
प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.